पोरू जुनात सेजा कंपनीन 150 कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडयले। ह्या कामगारांक 9 म्हयने जाले तरी लेगीत पीएफ दिवंक ना। कामगारांनी विचारपूस केले। सेजा कंपनीचे वेवस्थापन ही ना ती कारणां दिता आनी पीएफ दिवपाचे नांवच काडिना अशें कामगारांचें म्हणणें। बेजारिल्ल्या कामगारांनी शुक्रारा पणजे पाटो हांगा आशिल्ल्या सेजा घरा कडेन येवन कंपनीच्या वेवस्थापनाक धारेर धरले। हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार कंपनीन दिलां। तेवीस जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेस केले कितें म्हणून तुमी फाटल्या तुमी मिडिया आसले कितें म्हणून ही बिचूरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना। आतां कोण तरी ही वेदांतान कंपनी घेतल्या म्हणटा तेन्ना आमकां ते रिट्रेस केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानले कितें म्हणून ही वेदांतान घेतल्या म्हणून आमकां लिटरेचर कितें बरयल्लें आसलें कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू टू विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आतां दी म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेस केले आनी 5:30 आमच्या अकावंटार तेंच्यांनी पयशे घातले। आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लॉनाचे आनी कितें गेले तेन्ना पगार येता तेन्ना आमचो तो लॉना बी आसलें न्हू ती क्लियर जाली। आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येयत आहा कितें म्हणून बाबा आमचो पीएफ दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो परत म्हणल्यार 2 म्हयने वचोंक जायो आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजे आमकां बरोवन दिले विदीन एका म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें सांगलें तेणी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून मागीर आमी पीएफ कमिशनर गेले तेणी कितें सांगलें तुमचो हो पीएफ आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून पीएफ काडूंक मेळना हेजें नांव सांगता कोण पीएफ सांगता हेजें नांव कमिशनान हें सांगता जे एकामेकाचें धुकलता आमची इतलीच मागणी आमी ह्या कंपनी 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिट्रेस करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचें कितें आतां दिवचें तें आमचें दिवचें जे आमचे ग्रॅज्युएटी आमचे पीएफ आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता।